सोमी देव दोन्ही देव मरण पिऊन जीवन झालं तोनीच देव दिमेर सरपोट्या जीबेन porgotia to Jesu Christ mozo Deus oi the Deus mozo Deus por जीवन Jesu zalomozo Deus Dimir sorpota Jiben porgota To Jesu Christ mozo Deus He is Lord He is Lord He is risen from the dead and He is Lord every knee shall bow every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is my Lord. He is my Lord. He is risen from the dead and He is my Lord. Yes, my knee shall bow and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. मरण पुनर्जीवन झाल्लो म्हजो देव म्हजो देव सोमी देव जेजू क्रिस्त म्हजो देव पुनर्जीवन जावन पवित्र संस्कारान नव्यान आजीर जाल्लो म्हजो देव पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसान जेजू भेटलो दिसती पडलो तांचे लागीं उलयलो तांकां पाठयले ह्याच पुनर्जीवनपणान आमकांय आपल्या शिसांक भेटूंक हो पळय जेजू खरो देव सोमी देव जीव देव हे सकाळी ताका आमी भेटूंक आनी ताका पुर्निपाट नमस्कार करूंक आमचे भाग मानून घेवया खुशाल जावया जेजूचेर आमची नदर दवरून हास्त्या मुखाबळाची जावया मुरगटुया कित्याक आमचो सोमी देव आमचे मुखार आमकां भेटूंक ह्या उंड्याच्या रुपान पवित्र संस्कारान आजीर जाला
He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He's your Lord, He's my God. He is my Lord. He is my Lord. He is risen from the dead, and He is my Lord. Yes, my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. एब्बो सकाळी ह्या पुनर्जीवन जेजूक पोरणी पाट नमस्कार करूं केदें व्हडलें भाग आमचें. भोव पवित्र संस्कारान जेजू आचीर जाला आनी भोव संस्कारांत आमकां भेटून आमच्या जिविताची यात्रा फुडें व्हरता. एमाउसाचे वाटेर ते दोग शिसांक जेजू मेळ्ळो. तांची ती यात्रा सुफोळ जाली. काय बरे अणभव तांचे, जायत्यो वस्तू ते समजूंक पावले. सोम्या बराबर चलप तें 11 किलोमीटर. सोम्या बराबर चलपाक तुका भाग जाय जाल्यार हो पळय जेजू आसा, सांग ताका, उलय ताचे कडेन. ह्या एमाउसाचे वाटेर वचपी दोगूय शीस आख्खी वाटभर जेजू लागीं उलयत गेले, ताका आयकत गेले, आपले दुबाव सांगत गेले. हे घडयेर जरूय आमी त्या शिसां भाशेन चलत चलत वचना, बसून आसां बाकाचेर. हो घडये जेजू मुखार दिमेर आसा, कित्याक तो आमचो सोमी, आमचो देव. फकत 11 किलोमिटरांची वाट न्हय, पूण आमच्या उरलेल्या जिविताची वाट जेजू बराबर चलया. ही वाट चलता आसतना आमचे दुबाव, आमची भिरांत, आमचे प्रश्न, त्याच बराबर आमची खुशालकाय, हे सगळें ताका सांगूंक काय बरो सोयेग आमकां. थोडोसो वेळ आसा, सोयेग घेवया, जेजू बराबर वाट चलत रावया, चलता चलता ताका सांगुया आनी तो सांगता तें आयकुया.
व्हडल्या ताळ्यान जेजू लागीं उलोवंक दिसतात आनी व्हडल्या ताळ्यान तें करचें. दुसऱ्यांकूय आयकूंक येवन दुसऱ्यांक आदार जावंक उदार मनाची जायात आनी व्हडल्या ताळ्याची जायात. Dedicated to the Blessed Sacrament. Bless us, Lord, to come to your feet and to adore you, at least for a few minutes or an hour, to be in your presence, to be worthy of your graces, Lord. तुझ्या सांगाताक चलूंक सोदता जेजू. जसो आयज मुखार येयला फादराच्या सांगाताक तेंकून रावला, तसोच तुज्याय सांगाताक तेंकून चलूंक सोदता जेजू. म्हज्या जिविताची वाट यो जेजू आमच्या सांगाताक, चल आमच्या सांगाताक, राव आमच्या सांगाताक. मंगळा जेजू तुका अर्घ दिता दिन वाचता हो दीस तुवें आमकां फावो केलो देखून मंगळा जेजू तूं आमच्या पासत मेलो खोस सोंसले नवें जिवीत आमकां दिलें आमची सरवण केली काळोखांतली तुवें आमकां उजवाडान हाडली मंगळा जेजू तूं जावन आसा उजवाड मंगळा जेजू सदांच ह्या उजवाडान आमकां रावंक तुका चिटकोवन रावंक आमकां जेजूची तुजी कृपा आनी बळ आमकां फाव कर मंगळा जेजू जें सगलें आमच्या जिवितान वायट बरें येता तें तुज्या हातान घालता मंगळा जेजू तूं आमकां राग सांबाळ ह्या वेळार तूं जिवो ह्या जाग्यार आसाय सगल्यांचेर तूं आमचेर नदर मारताय सगल्यांची मनां काळजां तूं आनी आमचे ओंत्रे तूं सोदून काडटाय मंगळा जेजू हें सगलें तुज्या हातीन घालता मंगळा जेजू हो आयचो दीस आमचो पुनर्जीवन जावन आयज तूं आमचे मदीं आसाय आनी सदां काल मंगळा जेजू आमचे मदीं राव सदां तुका चिटकोवन राव
आमकां तुजी कृपा आनी बोळ दी आनी जे कोण पळय दुयेंत आसात कश्टावतात मनाचें जावं काळजाचें जावं कुडीचें दुयेंस पळय घेवन येतात मोगळा जेजू सगल्यांक तूं आमकां बेकोणी फाव कर तुज्या अमुलीत रक्तान मोगळा जेजू तूं आमकां राखान सांबाळ आमकां सुरक्षीत तुजे बरें दवर आमकां मोगळा जेजू आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू Like the streets, throughout the day, pick up problems to get solved, if there's something very important. What the things love to certain, grant us of the good and let us feel always there, if there's like a thing to spend. Thank you, Lord. Carismo ce tu cotrecta, Gesù, calzam moja. Carismo ce tu cotrecta, आमची वाट चालूच दवरुया. जेजू आमचे बरोबर वाट चलता जाल्यार ते वाटेर कितलो वेळ जालो, कितले पयस पावले हांव कांयच कळचें ना. आमची जिविताची वाट
आमची एमावसाची वाट जेजू बरोबर चलया. हे वाटेर तो उंडो घेता, बापाक दिनवासून आमकां दिता. दाकांचो रोस घेता, बापाक दिनवासून आमकां वाडटा. हे म्हज्या उगडासाक करात अशें म्हणून ताणें सुरवात केल्ली ही भेट आयज नव्यान ह्या आल्ताराचेर समारंभूंक जेजूचें मरण पुनर्जीवनपण नव्यान आल्ताराचेर हाजीर करूंक आमी सुभागी. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवंक वेता. आमचें आख्खें जिवीत ताका उबारुया. आमची आख्खी वाट एमावसाची, तातूंत सूख दूख कोश्ट त्रास सगलें आसा. तातूंत आमी जीव सोडप, तातूंत आमी निराशी जावप हेंय आसा. पूण त्याच बरोबर त्याचे उनवड तो पुनर्जीवन जाला जाल्यार आमकांय ताच्या पुनर्जीवनपणान तो वांटो दिता. हो भरवसो धरून हे भेटेन वांटो घेवंक या. सगळीं तुजी चिंतनां, तुजे आवडे, तुजी मागणी हे मिसाचे भेटेन जेजूक उबार. तूं कोणाय पासत मागूंक सोदता ह्या वेळार तुजे मागणें खोतखोतीत जावं दी. बो करून जीं कोण बरीं नात, पेकोवणी सोदतात आपल्या जिवितांत, तांकां हात लाय म्हूण माग. कामिलो हो आमचो एक भाव आपणा पासत मागूंक लायता. फाल्यांच्या दिसाक सर्जरी करतलो, ताची सर्जरी बरी भाशेन जावंक मागुया. जायतीं जाणां जीं बरीं नात, सर्जरी करूंक वेतात, तांकां सगल्यांक पेकोवणीचो हात लाय म्हूण हे मिसाचे भेटेन देवाच्या हातान तांकां घालुया. खेरीत भाशेन गाजा, इस्रायल हांगासर शांती जावंक, ह्या लोकांक शांती फावो जावंक मागुया. आमच्या देशा पासत खेरीत भाशेन मागुया हे मिसाचे भेटेन. आमच्या देशाची लोकशाही सांबाळून उरोवंक, आमच्या देशान आमकां बरे फुडारी फावो जावंक, आमच्या देशान दर एक नागरीक जबाबदारेचो जावंक ह्याचे भेटेन मागुया. आमची SSCची भुरगीं कालच्या दिसाक तांणी आपली परीक्षा सुरू केल्या. ह्या दिसांनी आपली परीक्षा बरयतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद हे भेटेन मागुया. आपली परीक्षा बरे भाशेन तांणी करूंक तांकां पवित्र आत्मेचें बळ. तशेंच ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी जेजू मुखार उबी रावया आनी हे भेटेन भाग घेवंक तयार जावया. Sorgi jevon atma sutta ye Jesu ye atma moja Sorgi jevon atma sutta ye Jesu Sorgi umruca kungrauta Jesu odmia oča Sorgi umruca kungrauta
जेवणा मोजा जेवणा विणे मोनीस मोता ये जेजू ये जेवणा मोजा पिण्या विणे जीव सोरांता ये जेजू पिण्या मोजा पिण्या विणे जीव सोरांता ये जेजू पिण्या मोजा देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोठ्या फावोना पावोनास्ताना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावोनास्ताना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या हाचे उतर कानार पडोन जाल्याची पडून सुरो कशाय आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू कृपा देव. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. सावियोला फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी खरीत भाशेन मागुया आनी भोव करून जेन्ना एक कॉन्सक्रेटेड लायफ देवाक भेटयल्लें जिवीत तिणें जेन्ना विचून काडलेलें आसा ह्या तिच्या जिविताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी दुसऱ्यांकूय ताचो फायदो जावंक खरीत भाशेन ताचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन आनीक एक पावटी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचबा बडीन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक भेटत आसा आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन एमावसाचे वाटेर आपल्या शिसांक जेजू मेळटा आनी आमकांय आमची वाट चलता आसतना जेजू जायते पावटी मेळटा हें उगडास करून आमी ताका ओळखूंक घडये विसरल्या वो ताका ओळखूनय आमी ताका वेळ दिवंक घडये विसरल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मनाचे चिंतून तोंडान उंचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्पर देवा सर्गींच्या राया सुरपदविदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता
Eklas tu pavitr, eklas tu ईश्वर, eklas tu परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरस तूं आमकां संतोषभरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका. बगोर आमचो काळजाचो संतोष जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी ज्वांव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्मल्याच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सोरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी ज्वांव देव मंदिरांत भितर सोदता ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी ज्वावान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचेच थंय ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारासोरशी बसून भीक मागी होच तो म्हूण ताणें ताका ओळखिलो. आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून तोटाकली. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. पोतून म्हणया. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगोट करात. पर्जा मदें तांची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोरेचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगतात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जॅकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदात ती काळजां संतोश बरी जावं. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? ताणीं म्हळें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परशे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सगलें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवाक भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलेलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखाल्लो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जालां आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. He went walking and leaping and praising God. He went walking and leaping and praising God. ही म्हणाचे उतरां. He went walking and leaping and praising God.
He went walking and leaping and praising God. इतलींच पुरो. तुमच्या मदल्या कितल्या जाणांक वॉकिंग लिपींग करून प्रेजींग करीत वचपाक जाय? वो कितल्या जाणांक आयज गरज आसा जी ह्या मनशा भाशे आयच्या पयल्या वाचपान जाची आमी खबर आयकल्या, पांगडो तो चलूंक जायना, केन्नाच चलूंक ना, पूण दुसरो लोक चलता तो पळयतालो, दुसरो लोक उडयो मारता तेंय तो पळयतालो, आनी ताकाय हीच उमेद आसली, पूण करूंक जायनासलें. आनी जेन्ना हे जेजूचे शीस पेद्रू आनी जुआंव ताचे शी आयले आनी जांचे लागीं तो भीक मागतालो खरेपणी त्या सुंदर म्हणलेल्या दारवट्याशी रावून, तेन्ना तांणी म्हणलें, तुका दिवंक म्हजे लागीं भांगार आनी रुपये ना, पूण जें कितें आसा तें दिता. स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. आनी तो उठलो, तो चल्लो, ताणें बोवाळ मारली, ताणें देवाक आर्गां दिली. आमच्या जिवितान आर जाल्ली आसा काय? जे कोणाक आर जाल्ली आसा तांकां ही गरज आसा परतून जेजून हात लावंक आनी आमी उठूंक, उडयो मारूंक, देवाक आर्गां दीत रावंक. भाव भयणीनो, हे दोग जाण शीस जे परतून जेरुसालेमाक तावन परतून ह्या गांवांत वेताले मावसाच्या, मोदें तांकांय इल्लीशी मनाची आर जाल्ली. समजूंक कितले म्हूण तुमी घडये निबोर मनाचे मनीस. जेजून हीं उतरां तांकां म्हणलीं, आर जाल्या मनाक समजूंक जायना, दिसती पडटा वस्तू तरूय समजूंक जायना, जेजून सांगून दवरलेलें तरूय समजूंक जायना. ही गोत फकत त्या दोग शिसांची न्हय, पूण उरलेले जे आपोस्ल आसात तांचीय गोत तसलीच जाली. कूड सारकी आसा, पूण मनाची आर, समजूंक मन उक्तें जावंक ना. आनी देखूनच जेजू ही वाट तांच्या जिविताची इल्लो 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 उजवाड घालीत रावता आनी तांकां हें मन दीत रावता, दाखयत रावता. भाव भयणीनो, आयज आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत खंय आसा? कितें जालां आमच्या जिविताचें? दिसती पडटा आमकां आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें समजूंक जाता आमच्यान? आमच्या जिवितान भितर गुप्ती कितें घडटा तें समजूंक जाता आमच्यान? जायते पावटी आमचीं घरचीं, आमचीं वळखीचीं तीं आमकां सांगनात, पूण तांच्या जिवितान जें कितें घडटा, भोव करून आयज आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या जिवितान कितें घडटा, वो आयज आमची आवय, आमची बापूय कशे भाशेन भितरल्यान कश्टवतात, तांच्या जिविताची वाट पळोवंक आमी उक्त्या मनाची काय निबोर मनाची, आर जाल्ल्या मनाची? जावं तो मनीस जो त्या दारवाट्याचेर आसतलो, कित्याक काय म्हणल्यार तो पांगडो आसलो, जावं हे दोग जाण शीस जे मनाची आर जाल्ल्या भाशेन चलत आसले, ह्यो सगल्यो खबरो उलयताले तरूय समजनासले, तांकां सगल्यांक पेकोवणी फावो जाली. आनी दोनूय कडेन आमी पळयता, पयल्या वाचपान तशेंच शुभ वर्तमानान ते उठले. तो आर जाल्लो मनीस उठलो, इतलो खुशालकायेन बोल्लो, कित्याक पयले पावटी तो चलता, जल्मानूच जावन तो पांगडो आसलो, पयले पावटी चलता. म्हणटो चलप, बेस्तें चलप न्हू, उडयो मारून खुशालकायेन चलोन बेगीन बेगीन आनी सगल्यांक कळीत करीत तो गेलो. जाल्यार एमावसाचे शीस आमकां भेटला तो जेजू. आमचे बरोबर ही आख्खी वाट चलून आमकां सगळें सांगतालो तो जेजू. जेन्ना हुंड्याचे मोडणेन म्हणजे ही मिसाची भेट तांचे मदें जेजून भेटयली, दोगूच जाण खरे. ही भेट जेन्ना भेटयली, ह्या हुंड्याचे मोडणेन तांणी जेजूक वळखिलो. जेजू नाच जालो खरो, पूण त्याच वेळार उठले. हेंच कारण आतां रात जायत आयली, दीस धारीर पडलो, आमचे बराबर तूं राव अशें म्हणून तांणी जेजूक सांगलेलें. पूण आतां तेच हेच रातीक दीस धारीर पडलो आसतनाय उठून त्याच वेळार परते गेले. कित्याक ही खुशालकायेची खबर ती दवरूंक जायना. आयज आमचें जिवीत खंय आसा भावा भयणीनो? आयज आमचे लागीं आसात त्यो खबरो कसल्यो? आयज आमचे लागीं न्यूज आसात ते कसले? वा आयज आमची इत्सा आसा ती कसली? हें सगळें जरी तर आर जावन धरलेलें आसा जाल्यार आयच्या
जाबाबान आमी म्हणलां तशें सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. हे पवित्र मिसाचे भेटेन होच सर्वेस्पर देव आमकां भेटटा. होच जेजू नव्यान आपलें कोश्ट मरण पुनर्जिवनपण ह्या आल्ताराचेर हाजीर करता. तातूंत आमचें जिवीत घालुया आनी आमच्यो सगल्यो अडचणी, सगळे त्रास, सगली आर, सगळें दूख, दुबाव, भिरांत हें सगळें ह्या आल्ताराचेर घालून ताचें जाय तें कर आनी आमकां परतून दी म्हूण मागुया. आनी तो दिता तेन्ना खुशालकायेन उडयो मारीत, उण्णां मारीत, देवाची तुस्त करीत चलून परतून या. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सोडवणेची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी ओतम्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव बापार. म्हूण सर्गीक तुका आसय सय. सर्वेस्वराचे नांव येता ताका सय. म्हूण सर्गीक तुका आसय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो घुटपूर घुटुया. तुझ्या कुर्सानी म्हणून जीवनपणा ओळखी तुवें आमकां सुरयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शाबियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. तो उडयो मारीत आनी चलून देवाक आर्गां दीत गेलो. वेगवेगळी देणी आमकांय देवान फावो केल्यांत खुशालकाय आमकांय जाल्या हेच खुशालकायेन सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशो नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीर जशें उदक तुज्या दिव्याक पवित्रतेचे योद्धा चलम पलुमेचे तुज्या दिव्याक पवित्रतेचे योद्धा चलम
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, प्राचीत काळान काळजाच्या ओतरेकांनी, खोतखोतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतम्याच्या धडवणीन आमच्या आदल्या पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितोळ जावन पासकांची परब आमी समरमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान. ताच्या बळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेन सांबाळचें कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती घेवन वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे ओडकार. जय जय सर्वेस्परा. आयज पास्कांचो आशिर्वाद आमच्या गोराब्यांचेर मारी मागदालेन समुदाय ग्रीन व्हॅली, एल्टन सांतियागो हांच्या घरांत सुरू जातले. सेंट इग्नेशियस द लॉयला समुदाय फ्लॉरी हाच्या घरांत सुरू जातले. सेंट बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आविता कोस्ता हांच्या घरांत आनी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. नवेनाची मागणी. शाश्वतादराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, सुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बरवाश्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्या तुजेर पातयो, पूण येता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उष्ट्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पुजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उष्ट्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पुजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उष्ट्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पुजेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरी आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर वस्कोत काळजाच्या माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोदी कोर. सगळ्या देवाक पेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात. तुजो सासणाचो आलार शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं.
जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार किरीत भाशेन मागुया आनी हो आशिर्वाद पिडेवंतांक जे कोण घरा आसात हॉस्पिटलांनी आसात बरे नात तांकां सगल्यांक हो आशिर्वाद पाठोवया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार उचला. सोमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें उदान तुजेशी पावूं. सोमिया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना शाश्वत आदारेच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर्व पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेऊया T23 पेज नंबर 240 T23. Sa